सर्विस पुरा आमच्या मुखार रचणारा, काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या बुडवून सुखदारा, बलिदान म्हणून गिदिन्या दातारा, भूता तुझी ऐकूंक आमी आयल्या, जिनिताची बांदूक आमी सगळ्या, प्रेरीत जावं तुजे ताव शिक्षाक पिटिसा, मागतां तुजी बेसा, प्रेरीत जावं तुजे ताव शिक्षाक पिटिसा, मागतां तुजी बेसा. सर्विस पुरा आमच्या मुखार रचणारा, काकुळदारा आमच्या गोंगाळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या बुडवून सुखदारा, बलिदान म्हणून गिदिन्या दातारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, क्रिस्त येण्याचो काळ आस्तावन आमी सुरू करता. म्हणजे आनी 4 हफ्ते आमच्या मुखार पवित्र सभा दिता आनी ह्या 4 हप्त्यांनी आमी सोम्याच्या येण्याक भोव अर्थभरीत रितीन आत्मीक तयाराई आमी करूंक आसा. आनी आयची वाचपां आमकां उडास करतात, आमचो वेळ लागीं पावलो. सोमी आमकां भेटूंक येवचो वेळ लागीं जालो आनी ताका आमी भेटूंक हर एका तरान खंयच्या हंतांनी आमी तयाराई करूंक जाय, ती सुरू करूंक आतां येन वेळ. हो काळ, नवो काळ आमच्या जिणेंत सुरू करता आसतना आमकांच आमी आयतीं करया. जावंक पुरो आमच्या आत्मीक रितीन, आमच्या लौकीक संगतींनी आनी खंयसर आमकां क्रिस्ताक हाडूंक जाता थंयसर क्रिस्ताक भोव अर्थभरीत रितीन, सोंप्या रितीन ताका आमच्या जिविताक हाडूंक जाय ती तयाराई आमी करूंक आमी मुखार सरया आनी सोम्याचो आदार आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान आतां भेटयता आसतना आमची पातकां ह्या घडये आमी वळखून घेवया आनी ताच्या वाटेर चलोवंक सर कृपा मागून घेवया. खालत्या काळजान सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पगोदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्या उसारून सांगता, मनान चिंतून तनान उसारून वायच्या आदरुणान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून मागीर आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वीस पुरादेवा लागीं विनादिगरात प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्माच्या जिविताक पावो. सर्व पदवेदार देवा, तुवें बसयलेल्या सोडवणदाराक
बऱ्या करण्यांच्यो देवट्यो घेवन आमी मेळूंक वचाक आमची काळजां सदां जागीं दवर. अशें ताच्या संगता सर्गीच्या राज्यांत सासणाचें सुख बगूंक आमकां फाव कर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. इसाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. इसाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. जुदा आनी जेरुसलेमा विशीं आमोजाच्या पुता इसाइयान देखिल्लें दृश्य. अंतीम दिसांनी अशें घडटलें. सरेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत अत्युन्नत पर्वत कसो स्थापीत जातलो आनी सगळ्या दोंगरा वयर ऊंच उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताचेशी वळोन येतलीं. जायत्यो परजा ताचेशी येवन म्हणटल्यो, येया सरेस्पराच्या पर्वतार चडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आपल्यो वाटो आमकां शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलोवंक पावतल्या. कित्याक सियोनातावन धर्मशास भायर सरतलें आनी जेरुसलेमातावन सर्वेस्पराचें उतार. राष्ट्रां मदें तो न्याय करतलो आनी जायत्या परजांक नीत करून दितलो. ती आपल्यो तालवारी मोडोवन नांगर करतलीं आनी आपले बाले मोडोवन कोयत्यो करतलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तालवार उबारचें ना. ह्या पुढाय झुजाची तयाराय कोणूच करचो ना. जाकोबाच्या घराण्या, ये सरेस्पराच्या उजवाडांत आमी चलोवया. देवाचें उतार हें. देवाचें उतार. सर्वेस्पराची घरी वचुया म्हणटाना हांव संतोसलो. सर्वेस्पराची घरी वचुया म्हणटाना हांव संतोसलो. यामी सर्वेस्पराची घरी अशें म्हणून लोक म्हणटना केदो व्हरतो संतोष म्हाका भोगलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुसलेमा. तुज्या दरवटाचेर आसात आमचीं पावलां. तुज्या दारा भितर उबे आसात आमचे पाय. सर्वेस्पराची घरी वचुया म्हणटाना हांव संतोसलो. मजबूतानी आकान बांदावळी उबान बांदलां आमचें जेरुसलेम. थंयसर सोडून येतात कुळ्यो. वय सर्वेस्पराच्यो कुळ्यो त्यो. सर्वेस्पराची घरी वचुया म्हणटाना हांव संतोसलो. सर्वेस्पराची घरी वचुया म्हणटाना हांव संतोसलो. सांत पावलो न्हू रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. कसल्या वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हूण तुमी जाणा जाया. आमी न्हिदेंतले उठचो वेळ जालो. आमचे तारण आमी सतमानूंक सुरू करतना आसलेलें ताच्या प्रास चड लागीं आसा. रात काबार जायत आयली
आनी दीस उद येवसो जालो. देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाट करया आनी झुजा कावाच्या नेसया. आमचे साल समकण दिसा उजवाडा जियेतल्या जणांक साहस जाल्लें जावन आसूं. पोटार्दपण वा बेबदेपण, कामाच्या वा बासकाळपण, झगडी वा मोसोर आमकां नाका. सोम्या जेजू क्रिस्ताकस तुमचे झुजा कावाचे कशें नेसा आनी कुडीच्या वडण्याक दादोशी करची चिंता ह्या फुडें सोडा. देवाचें उतर हें. देवाचे उडुपकार. Alleluia, alleluia, alleluia. तुझी काकूळ आमकां दाखय सर्वेस पुरा आनी दयेन आमची सोडवण कर. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक अशें सांगी लागलो, जशें नोयेच्या काळार घडलें तशेंच मनशा पोतेतलो त्या काळारय घडतलें. जशें पुर्तुगालाच्या आदल्या दिसांनी नोये थारवांत रिगलो तो दीस पर्यान लोक खातालो आनी पियेतलो, लग्न जातालो आनी लग्न करून दितालो. आनी पुर्तुगाल येवन ते सक्कड वाळून वचसर तांकां कळीत जावंक ना. तशेंच मनशा पोतेतलो त्या वेळारय घडतलें. तेदवा शेतांत आसलेल्या दोग दादल्या मदले एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले. दांत्यार दोळूंक बसल्ल्या दोगी स्त्रियां मदले एकलेक व्हरतले आनी एकलेक सोडटले. देखून तुमी जागृत रावा. खंयच्या दिसा तुमचो धन येतलो तें तुमी नेणात. उडास दवरा, सोर अमक्याच वेळार येतलो म्हूण घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशापोत येतलो. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, एक मनीस भलायकी बरीत आसा गी ना गे म्हूण कळचें कशें. साबार वाटो आसात. तातूंत एक वाट कितें गे म्हळ्यार त्या मनशाक सारकी न्हीद पडटा गी म्हणलें एक सवाल. जर एका मनशाक बरी न्हीद पडटा म्हळ्यार परतून परतून जाग जायनासतना अनडिस्टर्ब्ड स्लीप म्हणटात, कसलेंय डिस्टर्बन्स नासतना बरी एक 7-8 घंट्याची न्हीद पडटा जाल्यार तो मनीस निजायकी भलायकेंत आसा म्हूण अर्थ. वैजकी शेतांत आमी पळयता धाकटेर म्हणटात सक्कडांक 7-8 घंट्याची न्हीद पावना. ल्हान भुरग्यांक सडीत न्हीद जाय पडटा. 3 ते 5 वर्सां भितर जाल्यार ल्हान भुरगीं जाल्यार सुमार ती 10 ते 13 घंटे न्हिदतात खंय. तितली न्हीद तांकां जाय. मागीर इल्लीशी वाडलीं जाल्यार 6 ते 12 वर्सां भितर तांकां एक 9 ते 12 घंट्यांची न्हीद पावता. आनी टिनेजीक पावतना तितली गरज ना न्हीद, 8 ते 10 घंटे भितर पावता. आनी व्हडांक 7 ते 8-9 घंटे, चडावत 7 घंटे ती न्हीद पावता म्हणटात. असली न्हीद कोणाक पडटा? कोणाक कांयच खंत ना, कोणाक कांयच पिडा वा खंयचें टेन्शन ना, तसल्यांक ही न्हीद पडत. कित्याक आज मनीस चड आनी चड टेन्शनांत आसा. मनीस मात न्ही, भुरगीं सयत खंयचेय विशय उलयतना म्हाका टेन्शन जाता म्हणटात. आनी टेन्शनांत आसलो मनीस चड वेळ न्हिदोंक अनडिस्टर्ब्ड स्लीप ताका मेळना.
कंदी नासल्याक तसली न्हीद मेळना. तशें म्हणून न्हिदूनच आसल्यार कशें तें सूख. न्हिदूनच आसल्यार तें ताका डिप्रेशन म्हणटात, तें पिडा म्हणटात. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, कुडीक थोड्या मापान न्हीद गरजेची. ती चडय जावंक नजो, उणी जावंक नजो. चड जाल्यार पिडा जाता, उणी जाल्यार पिडाच. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत, रोमाकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पावल म्हणटा, आतां न्हिदेंतावन उठचो वेळ जालो. आनी न्हिदलें पुरो, आतां न्हिदेंतावन उठचो वेळ जालो. तशें म्हळ्यार कितें? तो खंयच्या विशयांत उलयते आसा? खंयच्या न्हिदे विशयांत उलयते आसा? तो उलयता सवयेच्या न्हिदे विशयांत. सवयेची न्हीद म्हणयत. आनी ती सवयेची न्हीद आमच्या सकाळच्या जिवितांत आसा जें म्हणून ना, वा सक्कड ती न्हीद नासतना वाचोवंक शकतात. पण जायत्यांच्या जिवितांत ही सवयेची न्हीद तांकां कळीत नातले बरेंच नाश कर्तव्य ते आसता. ते तांकां कळीतच आसना, नाश कर्तव्य ते आसता. कसो ही सवयेची न्हीद? एक ल्हानशें दृश्टांत तुमच्या मुखार दवरता. एकलो मनीस, ताका पांयांची दूख आसली, पांयांक कितें जावन सुमार वर्सां जाल्लीं. आनी ताका कितलेपणी सांगल्यार तुजी सर्जरी करया, सोमा करया, पांय तूं कुंटायताय चलतना, तुका चलोवंक जायना, कश्ट जाताय, तुका ते सोमा करया म्हणून सांगल्यार 2-3 वर्सां ताणें कांय कान हालोवना, तां वडना, कांय जायना, चलता म्हणून तो कुंटावनूच वेतालो. मागीर 2-3 वर्सां जाल्या उपरांत ताचेर प्रेशर घालना मागीर कशेंय सर्जरी करूंक तो ओपलो. सर्जरी जाली, थोडे दीस लागले गुण जावंक. आनी ताचे उपरांत ताणें परतून सोलोवंक सुरू केलें. आतां सोलोवंक सुरू करतना तो आजून त्या खंयचो पांय दूख आसलो त्या पांयाची एक पॅन्ट उखल धरना, वोडन धरना म्हणल्यार बरी आजून चलतालो. आतां पळयतलें आसतलें, कित्याक पयलें पांय दूख आसतना पांय पॅन्ट वयर धरन चलतालो, कित्याक ताका दूख लागल्यार दुखतालें. आतां कित्याक तूं पॅन्ट वयर करन येताय? म्हळ्यार संवय जाल्या. आतां तो कितें करता म्हण ताका कळीत ना. 2 वर्सांनी पॅन्ट अशें वयर धरन वसलो न्हू, कुटावन संवय जाल्या. आतां ते पांय समज जाला जाल्यार ताची संवय समज जावना. आनी ही जावन आसा संवयेची न्हीद. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाचें उतर आज आमकां सांगता, आतां वेळ जालो, न्हिदेंतलो उठचो वेळ जालो. इनफ इज इनफ. येदोळ जालें. देवाचें उतर आमकां नव्या काळाक, क्रिस्तियाणेच्या नव्या काळाक भितर सरता आसतना हें उतर सांगता. येदोळ खंयच्या सवयेच्या जिणयेंत, काळोखाच्या जिणयेंत आमी आसल्या, त्या जिणयेंतावन भायर येवंक आतां वेळ जालो. आनी चिंतचें नाका आनी फाल्यां परवां आनी मुखार कितें करया, आतां नाका मुखार आनी केदाळ पळोवया, तशें म्हणचें न्हय. आनी आतां हो ऐन वेळ, कित्याक फाल्यां कितें घडटलें आमकां कळीत ना. येदोळ जालें. आतां नवो काळ सुरू जाता. नव्या काळाक नव्या मनशा बरी आमी जिवंक आसा. नव्या रितीची सुरवात आमच्या जिवितांत येवंक जाय. देखून येदोळ जालें. आतां फुडें कितें आसा ताका तयार करूंक आसा. पाड संवय आमकां हर एकल्याक आसात. आनी ही पाड संवय ल्हान वा व्हड जावंक पुरो, जायते फावटी त्याच संवयेंत आमी सुबार काळ जियोवचें आसा. सुबार काळ ते मुखारून वचोनूच आसता. आमच्या जिवितांत ही एक पाड संवय ती उरूनच उरता. जावंक पुरो मोसोर करचें, स्वार्थान आपणाकच जाय म्हूण सदांय ओड्डोवचें, चड आनी चड खाण खावचें. खाण गरजेचें कुडीक, पूण तें चड जालें जाल्यार तेंच कुडीक बाधक जाता. तशेंच बेबदेपण कळीत आसा आपणाक आमाल कितलें घेवयेत, कितलें घेवंक नजो, कितलें घेतल्यार कितें जाता कळीत आसा. प्रयत्न करता हांव, पूण ताचेतून भायर येवंक सादेच जायना. म्हणल्यार तशें जाल्यार परिस्थितीक वचून पावल्या हांव. तशें जाल्यार एका संवयेच्या पातकाक आमी शिरकोन जालां. आतां भायर येवंक जायना म्हणल्यार तशें जाल्यार एका सक्तेक वचून आमी पावल्या हांव. झगडी कळीत आसा हांव झगडें करता. म्हाका ल्हान उतर सांगल्यारय राग येता, आनी कितें केल्यारय राग येता. हांव झगडटां. म्हाका भायर येवंक जायना. कशें पयलें म्हणटालें, मोगोरल्याक वासलेची कांट
देगेक ना जाल्यार न्हीद येना खंय. तशेंच जायत्यांक फॅन जायचे म्हणना, फॅन गोवाचे म्हणना, फॅनाचो आवाज म्हणी जायचे न्हिदोंक, तसले आसात. म्हळ्यार झगडे नासतना जेवंक जायना म्हणल्यार तसल्या परिस्थितीक पावल्यात. झगडे कित्याक? लॉजिकल कांय रिजन नात, ल्हान ल्हान संगती पावतात झगडे करूंक. आनी असल्या एका झगड्या फाटल्यान मोसराक, स्वार्थाक, पोटार्थपणाक लबदोन जियेत आसतना आमकां खंडीत जावन समाधान म्हणलें आसना. समाधान आशेत हांव, पूण तें समाधान मेळना. खंय तो मेळचें? आमच्या भितर तावन आमच्या भितर ते प्रयत्न जाय. समाधान हाडूंक हांवें आनी कितें सोडूंक जाय. तें सोडूंक जायनासतना समाधान जाय म्हळ्यार तें मेळचें ना. असली जायती ल्हान ल्हान संगती आसात आमच्या जिवितांत. शेजाऱ्या सांगता उलो तांच्या विशयांत उलयनातल्यार न्हीद पडना. तांच्या विशयां उलयचेच रिजन जायचें म्हणना. ताणें कितेंय इशीन एक घडी पळयल्यार पुरो, वा आमच्या विशयांत आनी एकल्याक जावंक पुरो. शेजाऱ्या विशयांत उलयनासतना जिवंक साध्य आसना म्हणल्यार एकल्या परिस्थितीक आमी पावल्या. तशेंच खबरो उलयनासतना आमकां कळीत आसा कोडे कडचें खबरो उलोवचें सारकें न्हय, पूण उलोवन वेता. कोणी आनी एकलो मनीस आयलो म्हणल्यार ते उलोवन वेता. कितेंय कोणी आमकां नवें कितेंय विशय सांगलो, तो विशय आनीकल्याक सांगनासतना जायना. कित्याक म्हळ्यार कोणा कडेन म्हणून वचून सांगचें. तसल्या एका त्या सवयीच्या पातकाक आमी लबदोन रावल्या. आमकां सूख म्हण गोत्ता आसोनी आमी त्या सवयीच्या पातकान जायतो काळ लढोनच आसता. आनी ह्या वेळा जेजू आयच्या वांजेलांत नोयेचें एक उदाहरण दिता. देवा नोयेक सांगलें, तूं तयाराय कर, कित्याक बुर्तुगोल येवचो आसा. सोदोम आनी गोमोरा तसलीं जायतीं राष्ट्रां कशीं नासल्यान आमी जाणाव. नोयेक सांगलें, अळे तुकाय अशें जातलें, जागृत कर. तूं तुजें घराणें आनी ह्या पृथ्वीर आसची दोन एक एक जोडी प्राणी, मनजाती, सुकणीं हाका सगळ्यांक रक्षण करचे खातीर एक थारून तूं उबार, व्हडलें थारून तूं कर. आनी नोये हें पाती येता. तो एक दोंगरार तारू बांदूंक सुरू करता. आनी शाराचो लोक ताका पळोवन हांसतात. तांकां कळीत ना तांचें तारू बुडोंक जाला. तांकां कळीत ना तांचे दीस लागीं येयल्यात. पूण ह्या मनशान कितेंय दुसरीच तयारी करची पळोवन, कित्याक ते हो लोक काजार कर दितालो, काजार जातालो, फेस्तां करतलो, गमातां करतलो आनी जांकां जाय जाल्ले प्रमाणे जिवन आसलो. पूण ह्या मनशाक पळयता, हो एक मनीस सदांय वेता, सकाळीं उठोन तारू बांदूंक दोंगराक वेता. आनी हो एकलो कितें करता. आनी ते म्हणटा, तूं दोंगरार तारू बांदते आसाय. आतां तारू उदकाक वरिचें जाल्यार समातट जाग्यार म्हणजे बांदिचें पडटा, सकयल गुड्यार न्हय. तूं गुड्यार बांदताय जाल्यार ते खाल्याक. तो म्हणटा, उदक साव आसले कडेन येतले. हे हांसतात. हे कशें साथ? हें साथ दिना तुका. तूं तकल्यान कितें जालां तुका. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, जेजू नोयेची ही काणी आमकां उडास करता. कित्याक नोये जागृत जालो. केदाळ देवाचें उतर ताका पावलें, तो समजलो हो जावन आसा वेळ. ह्या वेळार हांवें भायर येवंकूच जाय. ह्या वेळार हांवें जें उतर आयकलां त्या उतरा प्रमाणे जिवंक हांवें प्रयत्न करूंकूच जाय. कोण हांसता, कोण विरोध करता, कोण म्हाका म्हज्या फाटल्यान येना, ताची गरज ना. म्हाका सांगलां आनी तें हांव करतां. मोगाच्या भाव आनी भयणी, आज तावन क्रिस्त येण्याचो काळ सुरू जाता. आनी हो काळ साद्या काळा प्रमाणे, खंयच्याय काळा प्रमाणे एक काळ न्हय. हो काळ पवित्र सभेन आमकां दिला. आमी परतून आमचें जिवीत जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक सारक्या रितीन तयारी करच्याक. आनी ही तयारी फकत परतून फाटीं वचून संभ्रमाचीच जावची न्हय. फकत कितें गमाता करयेत त्याच विशयान चिंतचें न्ही. ती जाय, पूण ताका एक वेळ आसा. पूण ताच्या पयलें तसलो संभ्रम आमच्या काळजांत जायचे. तसलो संभ्रम आमच्या जिणयेंत, आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत, वैयक्तीक जिवितांत येवंक जाय. तसलो संभ्रम करूंक आमची तयारी आतां सावन सुरू करूंक ही वाचपां आमकां उलो दितात. आनी जर आमी परतून ह्या वर्सा पयलींच्या बरीच जिवंक प्रयत्न करता, पण ना मुखार पळया आनी एटी पळया आनी कितें मुखार करया म्हण चिंतून आनीकी जें सवयेचें आसा तें सोडून आसतना, जें कितें काळोखाचें आसा तें सोडून आसतना आनीकी मुखार मुखार वेता आमकां कळीत ना. वांजेल म्हणटा, आमचो दीस केदळा आमकां कळीत ना.
दोगा जाणां मदल्याक एक व्हरतले आनी हे कोणाक केदळा कितें आमकां कळीत ना. ही अवधी आमच्या जिविताची अवधी केदळा अखेर जाता ती आमच्या हातांत ना. आनी एक फावटी ती अवधी मुक्त जाली ताचे उपरांत आमी कितें केल्लें बरी ना. आमी उडास करया अब्राम आनी लाजर वयर अब्रामाच्या देगेन बसलो आनी हो क्रिस्त मनीस म्हणटा ताच्या तेमेट्याक ताका उदकाक लागून म्हणजे वोटाक लायल्यारय पुरो. पूण अब्राम म्हणटा हें साथ दिना कित्याक तूं मेलाय तुमचें आखेर जाला. आतां थंयसर आनी कोणी तुका कुमो केल्ली जायना करूंक जायना साध्य ना. देखून मोगाच्या भाव आनी भयणी हें समजोवचें हें निमाणें आपोवणें आमकां हर एकल्याक जेजूचें वेळ लागीं जालो. सोडवंदाराची वाट तयाराय करूंक आसा आनी ही तयाराय तुज्या काळजांत जावं दी. आनी काळजांत केदळा ही तयाराय जाता केदळा सोमेत येता आनी ते दळा संभ्रम तुज्या काळजांत सुरू जातलो. आनी हो संभ्रम आखेर जावचो न्हय. क्रिस्मस ताचो संभ्रम एका थोड्या दिसांक आसता तो आखेर जाता आनी एक काळ सुरू जाता. पूण केदळा सोमी आमच्या काळजांत येता थंयसर जावचो संभ्रम तो त्या घडयेचो 4 दिसांचो न्हय तो सस्तांच्या सस्ताक आसचो. तसलो संभ्रम आमच्या जिवितांत येवं दी म्हूण मागया. उबी रावया. आमचो बाबार्थ कनिजा देवतें उसान सांगया. सत मानता देवाक सर्वदुदरा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र स्मरो आमकां अमृतान चलवलो पोंच पिलातान कसुसले ताका कुस्तार चललो तो मेलान ताका निकेपेलो तो मेलान देवलो तिसरे दिसा मेलान तो तुमच्या चलो सर्गा सरलो सर्पदारो छावछा बसला तेतांच मेल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सतमंता पवित्र कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार आत्काचे बक्षणे कुडीचे जिवांतपण सासणाचे जिवीत. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो मोगाळ देव आमकां आयकता. ह्या भावार्थान आमची सर्व प्रार्थना आतां ताचे मुखार दवरया. मोगाळा बापा पयस सोलोन वरच्या मुखेल्यांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मोगान पेटोवन ताच्या दुसऱ्या येण्याक आनी जल्मा दिसाक करी तयाराय करीशें आनी हेरांक प्रेरण दिशें तुज्या बेसावांनी बोर म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तांकां लाभिल्लो अधिकार स्वार्थाक मात्र वापरी नासतना देशाच्या आनी लोकांच्या बरेपणा खातीर गळसूंक तांचे तें बरी मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर पिडेस भाव भयणीक बरी चिकित्सा लाभोवंक लागशिल्ल्या मनशां बरी जतन फावो करन बेगीनशी बरी भलायकी जोडूंक फावो जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. युवा जाणांक भुरग्यांक आनी प्रायवंतांक तूं राख आनी सांबाळ. तांच्या आध्यात्मीक तशेंच लौकीक जिणेंत बरे तयारेचो म्हत्व समजून फावो ते प्रमाणे जिवीत रुपीत करूंक आशिर्वाद आनी बोर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ले आमी सर्वांनी तुज्या पुताच्या येण्याक खरेपणी तयाराय करून सर्गीच्या राजाक लागती जाल्ली जिणी बांदून हाडूंक आमची काळजां मना उगड म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत ह्या वेळा आमी मागया. एका भुरग्याक सर्जरी जावची आसा हेच्या दिसा ताणी मागोवंक सांगलां. त्या भुरग्याच्या बऱ्या भलायके बसत मागया. मोगाळ बापा तुज्या उदंड दयेन तुज्या पुताक आमचे खातीर ह्या संवसाराक तूं धाडताय आनी ह्या पासत आमची तयाराय आसतना आमी सुरू करता. आमच्या जिवितांत कितें उणेपण आसा कितें वायटाचें आसा काळोखाचें आसा तें काडून उडोवंक तुजी सकत आमकां जाय. हर एका दिसा मागण्यांत आनी आमी करच्या हर एका वावरांत तुजो सांगात आमकां दी. आमी वाट सुखानासतना आमचे मेटान तूं सांबाळ आनी दिसपडते आमकां कितें जाय तें सगळें आमकां फावो कर.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Gisunya jiwan muji je maka dilentuwi walaupun kita survos muji yang mulia waina sobe gitu sumya kalis muji kalten boleh dituke kantai taji sakit tuji mokan tuja tu tiba gisumya jiwan muji jimaka dilentuwe walaupun kita survos moci yang mulia waina sobe. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्गींच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपोवन दिता ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाची चडवण चडूंक आमी पावचें कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबें आसूं तुमच्या सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातूय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धेनवासुया वयशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमच्या मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धैर्य धरून आतां आमी आशिता तें तुवें बसयलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dălbaram सर्वेस्परतूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान सगळी तुकाचे सर्वेस्पराची नावे येतात ताकाचे सगळी तुकाचे सगळी तुकाचे. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्वा दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सुसूंकच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो
आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जात आसतना एक काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स. नवे आनी सासणी खराचें हें रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारो वतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Babarto sugot pergatoya. Sumia Jesu tuje mar ame samarunta tuje pon jeevan panami vargarta तुझ्या येण्या आम्ही वत्रिता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी ही सर्वणची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखार मळपळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये सांगाती सांजोचे ती सुपती भगवंत दमदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुम्यान शिकेल्ले मागणे सांगाता म्हणून म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळलें पुणा दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वणदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्यार सोती पुतवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबय आसो. तुमची सोय आसो. एकामेका सुम्याची शांती वांटून घेवया. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया, ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी.
सुमयात तुमचे भितर म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थूया. देवा, आमच्या बापा सासनाच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मध्ये आमी जियेतना
सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां बाळतेल्या देण्यांक लब्दूंक आमकां तूं शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळो म्हण आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. दयेकन बसात. मोगचनो आज संजेर 5 वरां तावन 9 वरां म्हणसर रितीर 34 दीस जावन आसा. प्रत्येक जावन आयच्या दिसा आंतरीक सुटका खातीर भलायके खातीर युवा जाणांक आनी घोव आनी बायले खातीर काजारी जोड्यां खातीर मागचो दीस. त्या देखून संजेर 5 वरांचे ह्या ह्या आमच्या रितीरेच्या 3ऱ्या दिसा निमाणे दिसाक तुमकां सर्वांक आमी स्वागत करता. डिसेंबराची 10 तारीख आमची कॉवेंत कार्मेल डे आचरण करता. संजेर 5:45 वरार सांस्कृतीक कार्यक्रमाद्वारे आमी प्रारंभ करतले आनी एक नाटक जाल्ले परी जाता. हो आमचे ब्रदर्स आनी यासाक नाटक करून दाखयतले. त्या दीस शनिवारा सांजेचे मीस 6 वरांच्या बदलाक 5 वरार आसतले. डिसेंबराची 11 तारीख आयतार ह्या दीस सांजेर आमी कार्मेल क्रिसमस कॅरल्स कॉम्पिटिशन आमी आसा केला. हे कॉम्पिटिशन 2 विभागांत आसतले. पयलो विभाग 20 वर्सांच्या सकल्यांचो, दुसरो विभाग 20 वर्सां वयल्यांचो. जर तर तुमच्या शेजारा वा तुमच्या फिरगजांनी तुमच्या इश्टांनी सांगाता कडसून ह्या कार्मेल क्रिसमस कॅरलाक पात्र घेवंक मोन आसा तर तुमी तुमची नांवां आमच्या ऑफिसांत दिवची. डिसेंबराची 17 तारीख सोनवार हांगासर आमच्या देव मंदिरांत एका दिसाची कन्नडा रितीर आसतली. ही रितीर सकाळी 9 वरार प्रारंभ जावन संजेर 5 वरार अखेर जातली. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाच्या आशिर्वादा सरुबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे सदां काळ आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उदका ये जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्या गम्या अमृत आमच्या जिवाच्या. ये सोम्या आमच्या देव तर बेगीन या ताळा सालातच्या मुनशा कुळा नासांके दीस सोडी नाका. ये जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्या गम्या अमृत आमच्या जिवाच्या. ये सोम्या आमच्या मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मुर्या आशिर्वाद आमकां.